आमच्यो दोन्ही टिमी बऱ्यो खेळ्ळ्यात. आमची मॅच फिक्सिंग तर सुपर खेळ्ळ्या. दुसरी टीम आमची म्हापशाची बोडगेश्वराची ती पासून बरी खेळ्ळ्या. पण तितून थोडे भुरगे नासल्या कारणान तांकां मातशें जालें फाटीं उरले. पण तरी जावन तुमचो एफर्ट तुमी बरो दाखयला, तुमकां वाजत आसा. आमकां जाय आमच्या गोंयान स्पोर्ट्स हो वयर सरलेलो. सगळे आख्ख्या बाकीचे वर्ल्डाचे सगळे जाण स्पोर्ट्सान फुडें आहा. इंडियेचे थोडे भुरगे आमचे फुडें आहा, पूण आमचे गोंयचे लोक आहा पळय ते फाटीं वयतात. कित्याक आमचे जे मिनिस्टर लेवल आहा, गव्हर्मेंट लेवल आहा, ते आमच्या भुरग्यांक जाता पळय तशी शक्ती दिना, जाता तसो सपोर्ट दिना. बाबा चल फुडें, आमी तुमच्या फाटल्यान आहा, जो तो आपले चिंतता. आयज जे आमचे भुरगे जे चिंततात पळय की बाबा आमी फुडें स्पोर्ट्सान फुडें आमी सरतले, कितें तरी स्पोर्ट्साक लागून करतले, आमचे फॅमिलीक वयर काडटले, गांवचें नांव वयर काडटले, गोंयचें नांव वयर काडटले, जाल्यार तांकां आमच्या गव्हर्मेंटाच्या सपोर्टाची गरज आसता. पूण सपोर्ट दिनासल्या कारणान आमी लॅकिंग बिहायंड म्हणटा ते फाटीं वचत उरल्या. आनी काही भुरगे आमचे यंगस्टर्स आहा ते कितें जालां, कोण नासले बॅकिंग नासल्या कारणान तेंचे कडेन टॅलंट आहा, पूण तांकां बॅकिंग नासल्या कारणान ते फुडें पावूंक शकना. तर गव्हर्मेंटान तांकां मातसो तरी तेंको दिवचो, खंय तरी तांकां सपोर्ट दिवचो, जेणे करून तेंच्यांनी तेंचेच न्हू तर आपले सगळ्या गव्हर्मेंटाचे सगळ्याचे नांव फुडें काडून तांकां चान्स दिवंक जाय आसलो. जपाक बॉयजांनी हांगासर ऑल गोवा क्रिकेट टुर्नामेंट घडोवन हाडलेलो आसा. लायट बॉल टुर्नामेंट हो टुर्नामेंट तेंच्यांनी फर्स्ट टायम ऑर्गनायज केलेलो आसा. ह्या टुर्नामेंटान खुबश्यो टिमी पार्टिसिपेट जाल्यात. ना म्हटल्यार एक 16 तरी टिमी हांगासर येयल्ल्यो आयज. आनी 2 टिमी फायनली पावल्यो, त्यो म्हणजे श्री वेताळ बॉयज आनी ऑर्गनायझरांची टीम ती म्हणजे जपाक बॉयज. आनी हो टुर्नामेंट जपाक बॉयज जिखलेले आसा. लोकांचो रिस्पॉन्स म्हटल्यार खूब लोक येयल्ले हांगासर. सगळ्यांनी खूब हातभार लायलो आसा हो टुर्नामेंट घडोवन हाडपा खातीर. आम्ही जपाक बॉयजांनी हो फर्स्ट टाइम टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो आहा धाकट्या भुरग्यां खातीर, जे 15 वर्साचे सकयल आहा तेंच्या खातीर. आनी आमकां हो हेतू टुर्नामेंटान बरो रिस्पॉन्स गावलेलो आहा. आमी हो फुडाराकूय हे चालू दवरतले टुर्नामेंट करपाचें, आनी तुमी आमकां सपोर्ट करचो.